आयच्या मिसाची ते समया पुरी आसात. जल्मा दिसा संदर्भी अर्गामी सितात अनिल जुनवाला आनी अश्विनी मुंडगल सिंगापूर, रॉयसन लुविस एर्माल, आयवन पिंटो पालघर, एल्स्टर फेर्नांडीस, एलिस ब्रिटो मुंबई, ऑर्लिन डिसोजा किन्नीगोळी. लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी अर्गामी सितात ऑल्विन आणि मरीना डिसोजा काटीपळ्ळा, फ्रांसिस आणि प्रेमा. मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी सर संत भक्ताच्या मनाक अर्गामी सितात सिसिलिया मोरस कुडुपू, विल्सन क्रास्ता नायनाड दुबय, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवैट, ग्लेंडा डिसोजा मोलुंड, एडविन मायकल डिसोजा दोंबिवली, डेविड किन्नीगोळी, नतालिया मिनेजस बेंगलोर, वलेरियन आणि सोफिया पिंटो चकाला, लूसी डेसा बाइंडर, तेरेजा जोसेफ अमीन, एल्विरा डिसोजा आणि कुटुंब उडपी, पीटर आणि सिंथिया फेर्नांडीस नेरूल, रॉबर्ट कार्डिन आणि फ्ले नासिक, सुशांत सल्डाना उर्वा, स्टॅनी अँटनी पिरेरा कांदिवली, ग्रेसी उडुपी टाउन, विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, अनिता लोबो केलराय, पेट्रिशिया पायस उर्वा, विक्टर नोरोन्ना आणि कुटुंब काद्री, जॉर्ज सल्डाना विरार, एलिस संतोष पिंटो नालसोपारा, लवीना बोंदेल, क्लीटा सल्डाना, अँटनी अनिता फेर्नांडीस नेरुल मुंबई. खासगी इराद्यांपासत मिसिता जेसिंता सायमन लोबो अंबोली, गास्पर डिसोजा आणि कुटुंब विक्रोली, रॉबर्ट कार्डिन आणि फ्ले नासिक, क्रिस्टोफर सांगतीस आणि एडवर्ड ऑलिव्हो मुंबई टाउन, ॲलन एरिन आणि विक्टोरिया. सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मिसा देवादीन सिस्टर जेसी लसरादो बोंटवळ, देवादीन कस्टोडियो ॲश्ली डिसिल्वा मुंबई, देवादीन मारिटा मस्कारेनस मुंबई, देवादीन अविनाश मिनेजस, घरच्या आल्मा पासत अडॉल्फ आणि आयरीन मिनेजस, घरच्या आल्मा पासत सेव्हरिन मेंडोन्सा कुलशेखर, देवादीन जॉन पिरेरा कुर्ला, घरच्या आल्मा पासत वीणा हेराल्ड पिरेरा ताने, घरच्या आल्मा पासत एलिझाबेथ डिमेल्लो, देवादीन जॉन लिगोरी आणि निर्मला पायस मडंत्यार, देवादीन जॉन आणि एमिलिया फुटाडो, विन्सेंट पिंटो आणि मायकल कोर्नेलियो मुल्की, डिसोजा आणि सिक्वेरा कुटुंबांतर्ल्या पासत मिसिता सेलेस्टिन पिंटो कारकोळू, देवादीन जॉन बी आणि मोंतिना सांगतीस पेनसेनगर, सांगतीस आणि सत्यान कुटुंबांत अंतरल्या पासत मिसिता सावियो सांगतीस पेनसेनगर, देवादीन रायमंड कॅस्टेलिनो पांगळा, देवादीन वीरा बोंग, लिल्ली सिक्वेरा, पीटर पिंटो आणि जॉन चिपडा बंदूप, देवादीन लुईस आणि मोनिका लोबो, आल्बर्ट आणि ब्रिजिट डिसोजा काद्री, देवादीन मेरी पिंटो अंधेरी, देवादीन सिल्वेस्टर डिसिल्वा, मार्सेल मोनिस आणि लूसी शेट्टीगारा, देवादीन बेनेडिक्टा रीटा आणि जोसेफ आळवा, देवादीन लॉरेन्स क्वाड्रस मुंबई, डिसोजा आणि लोबो कुटुंबांत अंतरल्या पासत मिसिता बेनेडिक्टा लोबो कारकोळ, देवादीन माउरिस लोबो कारकोळ, घरच्या आल्मा पासत मिसिता बेनेडिक्टा मोंतेरो पालदाने, देवादीन मेरी फेर्नांडीस, देवादीन डेनिस आणि स्टेल्ला लसरादो बोंटवोळ, देवादीन थॉमस सिक्वेरा आणि स्टॅनी सल्डाना कुलशेखर, घरच्या आल्मा पासत मिसिता अन्ना स्टेल्ला पिंटो साकिनाका, देवादीन मॉरिस पिंटो बेंगलोर, देवादीन मागदलिन पिंटो बेंगलोर, देवादीन विल्फ्रेड पिंटो बोनवेंचर सिक्वेरा बेंगलोर, पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता रिचर्ड पिंटो बेंगलोर, घरच्या आल्मा पासत मिसिता नेविस पायस आणि कुटुंब एर्माल, घरच्या आल्मा पासत मिसिता पेट्रिशिया पायस उर्वा, देवादीन रफायल अरान्ना, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा मुंबई, देवादीन वलेरियन आणि सेलिन मतायस कल्याण, घरच्या आल्मा पासत मिसिता डेल्फिन वेगस काद्री, देवादीन हिल्डा डिसोजा काल्वा, पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता ग्रेटा डिलिमा मुंबई आणि देवादीन पीटर आणि कार्मिन पिंटो सांताक्रूज. ह्या त्या सांगता आमच्या इराद्यां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत दैवी गायन उपकांत A26 पेज 29.
तुझ्या मंदिराक या म्हणटाना कितलो बरो संतोष सामका भक्तांचे सभेन तुझी स्तुती करू केदो बरो आनंद आमकां चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा पाचेर बांधल्या पवी सभा सासणाच्या सासणाक ती बाळता तुज्यो आज्ञा पाळून जियेता तांचेर तुजो आशीर्वाद आसा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावें आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमकां एक उरतो दीस आज इगस्माता दिता आज प्रत्येक रितीन सगळ्या संतां भक्ताची दाबाची परब आज इगस्माता आचरस येता आमच्या ल्हानपणांतावन आजून पर्यंत ही परब भोव लागशिल्ली जावन आसा आल्मांवच्या दिसाच्या पयलींची परब आनी प्रत्येक तरान आज सर्व संतां भक्तां विशयांत आमी नियाळ करूंक येता जायते दळूस आमी जाणा आसा आमकां सर्वांक हांच्या बरी आनी तशेंच ह्या भक्तांच्या एक तरांत जशें आमी हरी एक पोवटी सतमंतांत म्हणटा आपोस्तलांच्या कृत्या आनी प्रत्येक तरान आमी भक्तांच्या एक तरांत एकवटोवंक सगळ्यांची आशा जावन आसा आमी हर एक कार्य करता जावं बरो भक्तीपणाचें जावं बरो सॅक्रिफिसाचें आमी एकच एक दीस दवरता एक दीस आमकांय त्या संतां भक्तां सांगाता एक जावंक आसा म्हणून आज प्रत्येक तरान इगस्माता ही दबाजी परब आचरसीत आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया जर आमी ह्या संतां भक्ताच्या वाटेन तावन चलोवंक ना जाल्यार ह्या सैतानाच्या पासांत आमी सांपडल्या जाल्यार ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा तावन भोगसुया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वद्वेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोत बेगीन सुद्दां चौका मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस परा देवा सर्गींच्या राया
दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया ह्या वेळा सर्व आमचे इरादे आणि गरजो देवा मुखार हे आलतारी मुखार आमी दवरया सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासून तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जैते बंधू भाव भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता सर्गीतांच्या सांगाता आमी तुका वाखणूंक पावशाक तुज्या पवित्र सभेचे सुबाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उगडा आपण पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 7 दुसऱ्या वळीर तावन 14वी वळ पर्यंत. तेदवान दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवंत देवाची म्होर हातीन घेवन उदेन दितलो तो उठोन येतलो धरणीची आनी दर्याची देसवाड करूंक म्हण पदवी आसलेल्या देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मार म्हळें नाका आमच्या देव सेवकांच्या कपालाचेर आमी मोहर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बाधक करिनाकात आनी मोहर घाल्ल्यांचो संख्यो 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें इस्रायलाच्या समेस्त कुळया मदले ते हें जातच कोणायच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोका जोमो हांवें देखलो तातूंत सर देसा भासांचो आनी जाती खातींचो लोक आसलो तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी खाजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसल्यो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटालो तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन तारण शेळये थावन सिंहासना भोवती मालगाड्या आनी 4 जिवियां भोवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले होय तें आशिर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक आमेन. तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें धवे दगले घालन आसा ते कोण ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार तेच ते ताणें आपले दगले शेळयेच्या रगतांत धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस पोरा असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस पोरा पृथ्वी आनी तांतली
काय सगळी सर्वेस्पोराची संसार आनी तांतले निवासी ताचेच तानेच पृथ्वी दर्यावय स्थापित केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थिरकन दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळा ताच्या पवित्रळाक पांय दवरून कोण तो योग्य जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशीर्वाद मेळटलो ताच्या तारोका देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशा ताचे दर्शन पळोवंक आशेतात तुझे मुखामोळ पळोवंक त्रेकतात ती हिंस जाकोबाच्या देवा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. जुआंच्या पयल्या पत्रांतले वसप. प्रितीचनो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फोव केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाचनो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें हांव तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापेस जावंक ना. पूण तें उगडापेस जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गावया सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसर्या. हालेलुया गावया सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसर्या. येया म्हजे सरशी सुमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. हालेलुया गावया सोम्या गर्सिया ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसर्या. हालेलुया गावया सोम्या गर्सिया ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसर्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सामते प्रमाणे जेसू ख्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो आसता ताचे शिश तशेंच आयले. तो व्हड तांचे लागीं उलोवन हे बरी तो शिकोवंक लागलो.
आपूण दुर्बळी म्हूण जाण आसात ती कितले बगी सर्गींचे राज तांचे रुदान घेतात ती कितले बगी देव तांकां बुजयतलो सदी बळी कितले बगी पृथ्वी जातले तांचे दायज देवाची कुशी करूंक बुकयतात आनी ताणयतात ती कितले बगी ती ददोश जातली दया दाखयतात ती कितले बगी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितले बगी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली बगी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पासो दगदून भोगतात ती कितले बगी सर्गींचे राज तांचे म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदुनी भोगूंक आनी सर तरांची घट करून तुमचे आड उलयतात ती ते आयकून मेळत जाल्यार तुमी कितले बगी संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदी असल्या प्रवाद्यांकी ताणें तशेंच दगदल्यात देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो आज इगर्ज सगळ्या संतां भक्तांची परब आचरण करता जोंबरो आमकां हें कळीत आसा आमच्या कुटुंबांत अंतरलेली आज भक्तांच्या एकतारांत संतां भक्तांच्या मदगात आसात म्हणलो बरो असो आसा मुखार भोवनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा ही परब आमकां कितें शिकोवंक आशेता जेन्ना ही परब येता आसतना आमी जायत्या संतांचो उडास करता संतांची लादीन गायता आनी तशेंच सर्गा राजार देवा मुखार थंयसर आराधन आनी देवाची स्तुती करचे हे सांत भक्त तांचे पिंतूर आमच्या मतीक येता हे सांत कोण जावन आसले एक सवाल जावंक बरो आमकां आज दोसता सांत जावन आसात त्या जेजूच्या रक्तांत त्या शेळयेच्या रक्तांत आपणाक नितळ केल्ले जशें उगडापण पुस्तकांत आमी वाचता तांणी तांकां नितळ करून आज देवाच्या त्या सेवेक योग्य जायशें केलां आज हे सांत भक्त आमचे पासून ती विनंती करतात देवा मुखार कित्याक देवा मुखार निरंतरी ते हजर आसात आनी तांच्या बऱ्या जिवितांत जाल्लें कितें आसा तें आमकां एक मार्गदर्शन आज मेळटा हर एक पुडी इगर्ज मतां एका सांताक सांत जावन प्रसार करता आसतना ताका जायते रितीची तयारी चलता ताचें जिवीत ते सडीत गुंडाय रितीन अध्ययन करतात आनी त्या संतांचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना कसलें देखी बरी जावन आसलें हाच्या विशयांत जायतो नियाळ चलता उपरांत सगळें सारकें जाल्या उपरांत ताका सांत म्हणून बाबसाहेब घोशीत करता मुखार भोवनो आनी भयणीनो आमच्या मदगात आसली जावंक पुरो जायतीं जाणां अशें घोशण नासतनाय सर्गाराजांत गेल्यान जावंक पुरो इगर्ज मत्यान केल्ली मात न्ही बगार हर एकली कोण बरी जिवीत जियेतात ती सर्गाराजार आसूंक पुरो मुखार भोवनो न्ही म्हणल्यार आज प्रत्येक तरान आमी ह्या सर्व सांतांक सांगता घालून आमी ही परब आचरण करता ही परब आमकां कसलें लिसांव शिकयता हें एक चिंताप आज आमी नियाळ करया ह्या संतां भक्तांची परब आमकां कितें शिकयता ह्या संवसारांत तुमी पळोवंक गेल्यार जायते पावटी हो संवसार ह्याच जिवितांत जियोंक आमकां उलो दिता जें कितें तुजें तें आसा तें करसून काड मजा मार आनी तशेंच सडीत दुडूत एकठांय कर आनी तशेंच फाल्यांचें कितें चिंता नाका आज तूं बऱ्या तरान जिये जर तर तुमी एका कंपनीची वस्तू काण घेतात जाल्यार तुमी त्या कंपनीच्या वस्तू प्रकार तुमचें जिवीत बऱ्यान जियोंक शकतात अशें हो संवसार आमच्या मतींत जायत्या तरांत चिंतना घालता जेजून एक ओपार सांगली वेजीक पुताची ओपार आनी त्या ओपारी प्रकार जेजू म्हणालो तो पूत आपल्या बापायची संपत्ती अर्द्याक अर्दी घेवन वचून सगळी होगडावन येता उपरांत हांव म्हज्या बापाच्या घरा फाटी वेतालो आनी बापा म्हणटलो बापा तुजे विरोध आनी तुजे देवा विरोध हांवें पाप आदारलें तुजो पूत जावन रावंक हांव योग्य न्ही एका सेवाका बरी तूं म्हाका पळय आनी जेजू म्हणटा
बापान ताणें कितेंय सांगलें आयकूंक ना बगार ताचो पयलोसो जागो ताका फाटीं दिलो आनी एका पुता बरी ताणें ताच्या घरांत ताका स्वागत केलो. मुगाळ भोवन निबडीनो हिंस आज आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत घडटा. जायत्या रितीन आमी बरवोसो सांडला, जायत्या रितीन बेजार आमचें तें आसा कित्याक जायत्यांक आज कामां नात, जायत्यांक आपल्या फुडारा विशयांत चिंताप आसा आनी मुखार कितें जाता म्हणून तांकां कळीत ना. जावं बरो इल्लोसो आसलो दुडू बँकान गेल्यार तें बँक उरता गे म्हणून आमकां पत्तेणी बरोसो ना. जावं बरो जागो मोलावन घेवंक आमकां जायना, जावं बरो आसल्या जाग्यांत रावंक आमकां जायना, जावं बरो भायर गेल्यार ह्या वायरसा निमती आमकां जियोंक जायना. अशा जाल्यार परिस्थितींत आज हर एक लोक कश्टता आनी अशें आसता आयच्या दिवसा ही परब आमकां कितें करता. मुगाळ भोवन निबडीनो आज जावं बरो संवसार ना बरोवसाची चिंतना आमच्या मतीन घालूंक पुरो. हर एक पुटी टी व्ही पळयता आसतना ना बरोवसो हे बरोवसो नातलें चिंताप येवंक पुरो आनी हे सगळें आमी सत पातयेवन आमच्या जिवितांत कांयच बरोवसो ना म्हणून डिप्रेशनार वचोंक जावंक पुरो. पूण आज ही परब आमकां एक बरोवसो उदेसो करता. संतान भक्ताची परब आमच्या काळजांत एक बरोवसो दिता कित्याक जें कितें जिवीत तूं ह्या संवसारांत जियेताय तें जिवीत ह्या संवसारांत मात्र अखेर जायना, बगार दुसऱ्या जाग्याक आमकां एक मेट काडूंक आसा. देर इज ए होप इन लायफ म्हणटा. ही परब आमकां सांगता आज आयचें जिवीत तूं हांगासर मात्र न्ही बगार देवा मुखारय तुका जियोंक आसा. जशें सांत भक्त थंयसर देवा हुजीर आसात तशें आमकांय एक दीस थंयसर वचोंक आसा कित्याक हें जिवीत तात्कालीक जावन आसा. आमचें शाश्वत घर देवाच्या घरा आसा आनी हेंच परब आज आमच्या जिवितांत एक उल्हास संतोश आनी एक बरोवसो दिता. जावं बरो परिस्थिती कितली पाड आसल्यारय, जावं बरो थोडेच वेळ थोडीच वर्सां आमची मोगाची जियेल्यारय आज आमकां एक बरोवसो आसा एक दीस आमी ताच्या सांगता देवा सांगता आसतले म्हणून. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें थंयसर तें दुसरें वचप आमकां सांगता आमी सर्वां देवाचीं भुरगीं जावन आसा. ह्या देवाचीं भुरगीं जावंक आमकां सर्वांक उलो दिला आनी हें चिंताप आज आमी आटयत आसतना आमी देवाचीं भुरगीं जावचीं कशीं. हाऊ कॅन वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाचीं भुरगीं जावचीं कशीं हाची जाप जेजू आयच्या वांजेलान दिता. मातेवचो वांजेल अध्याय 5:1-12 म्हणसर उत्तर रितीन ती उतरां जेजू दिता. ही उतरां तुमच्या जिवितांत तुमी रुता करतात जाल्यार, तुमी पाळटात जाल्यार, तुमचें ती आसात जाल्यार तुमी देवाचीं भुरगीं जावंक पावतल्यात. आज सांत भक्त आमी म्हणटा सांत भक्त देवाचीं भुरगीं जावन आसात आनी देवाच्या हजीर ह्या हुजरेर थंयसर तीं आसात. मुखार भोवन निबडीनो आमच्या जिवितांत आमी देवाचीं भुरगीं जायचे जाल्यार आयचें वांजेलाचीं उतरां आमच्या काळजांत आमी आटापूंक आसात. पयलीं जावन आसा आमी जेन्ना देवाचीं भुरगीं जावंक आसा जेजून कितें म्हळें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू एका उंच दोंगरार सोडटा आनी थंयसर तो बसता. हें सादारण घडीत न्ही कित्याक थंयसर बरयणार जेन्ना दोंगर थंयसर उल्लेख करता तसो अर्थ जावन आसा देवाक तो लागशिल्लो जावन आसा. जेन्ना देवाक मेळोवंक कोणाकी आसलें जाल्यार तो दोंगरार सोडून वता आसतलो कित्याक अब्रामाक देवान ताची वळख दोंगरार दिल्ली. ताचे उपरांत जाकोब थंय सोपणेतलो दोंगरार सोपणेलो. तशेंच आमी पळयता जेजू रुपांतरी एका दोंगरार जालो कित्याक दोंगर जावन आसा एक संकेत मनशाचो आनी देवाच्या एकवटाचो. आनी हांगासर जेजू एका दोंगरार सोडटा आनी थंयसर तो बसता. आतां बसचें म्हळ्यार कितें. बसचें म्हळ्यार आपल्या दैवीक अधिकारान शिकोवन दिवचें. जेन्ना पापसाहेब ताच्या त्या कदेलार बसता जें कितें तो त्या कदेला तावन सांगता तें सताचें हे भावार्थाचें सत जावन आसा. आनी तीच आमची पातयणी कित्याक मयजे आपल्या बसकार बसून देवाक थंयसर महिमा दिवन लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. आनी तशेंच जेजू जावन आसा णव मयजे आनी तोय थंयसर दोंगरा वयर चडोवन बसता आनी देवाक महिमा दिवन लोकांक शिकयता. आनी हांगासर तो कितें शिकयता हेंच आमी पळोवंक आसा. तो आमकां 8 भागी दिता. जर तर तुमकां आनी आमकां
देवाची भुरगीं जाय जाल्यार जेसू म्हणटा हे 8 बागी तुमच्या जिवितांत तुमी आटापोवंक आसात. आनी पयली भाग जावन आसा अध्याय 5 ओळ 3 आमी आयकता, आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली बागी सर्गींचें राज तांचें. जावं पुरो दुबळीकाय आमी कश्टाची म्हूण चिंता. हांगासर जेजू संवसारी दुबळीकाय म्हूण चिंतना, कित्याक संवसारी दुबळीकाय येवंक पुरो या ना जावंक पुरो. पूण हांगासर म्हणटा आपूण दुबळी म्हणून चिंतात तें कितले बागी. हांगासर दुबळीकाय कसली जावन आसा, पुवर इन स्पिरीट म्हणटा. म्हळ्यार जावं पुरो आमचें थंय कितलेंय आसूंक पुरो, पूण आमचें थंय आमी जर तर चिंता आमी आत्मीक रितीन दुबळे जावन आसा जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा तुमी जावन आसात बागी. उडास काडया एका ओपारेचो जेजून सांगल्या, थंयसर एक पब्लिकान आनी तशेंच सुंकांगर मागोवंक म्हणून देवळाक गेले आनी पब्लिकान थंयसर मुखार रावन देवा मुखार म्हणालो हांव जायतें सॅक्रिफीस त्याग उपास करतां आनी तुजी नियमां पाळटां, पूण हांव ह्या सुंकांगारा बरें न्ही. पूण थंयसर तो पातकी सुखागार म्हणालो हृदयाक बडोवन देवा म्हजी काकूळट कर. आनी जेजू म्हणटा तो सुंकागार देवातावन आशिर्वाद जोडून फाटीं गेलो. हांगासर दुबळो कोण जावन आसलो तुमकां कळीत आसा. सुंकांगार भोव ग्रेस्त जावन आसले, तांचे थंय जायतो दुडू आसलो, जायतो पयसो आसलो, पूण हांगासर दुबळो कोण म्हूण चिंता, सुंकागार चिंता आपूण दुर्बळ. आज आमच्या जिवितांत आमी देवा मुखार रावता आसतना कशें रावता. जायतीं जाणां चिंतात देव आमच्या पॉकेटीन आसा, जेन्ना आमी कितें सांगता देव तें करतालो, जेन्ना आमी कोणा खातीर मागता देव तें करतालो, त्या मनशाक बरी भलायकी दितालो. जायते फुडें आमी चिंतचें आसा आपूण उरतो जावन आसा. जशें हांवें मागल्यार हें सगळें देव दितालो. आज जेजू म्हणटा पयली भाग आपूण दुबळो म्हणून चिंता ती कितली बागी. देवा मुखार म्हजें थंय कांयच ना, हांव दुबळो म्हणून चिंतल्यार देव आमकां उरतो करतलो. कित्याक आत्मीक गर्व केन्नाय आमकां देवाच्या लागीं हाडिना, देवातावन पयस व्हरता. जर तर आत्मीक रितीन आमी दुबळो म्हणून चिंता जाल्यार आमी देवाच्या लागीं येता. ही जावन आसा पयली भाग. जर तर आमकांय त्या सर्गार वचोंक आसा जाल्यार. दुसरें जावन आसा रुदान करतात तें कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. रुदान करता तें कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. आज जर तर ह्या संवसारांत कोणी रुदान करता जाल्यार ताका आमी बुजयता, रडा नाका म्हणटा. पूण हांगासर जावं बरो संवसारी संगतींत आमी रुदान करता, पूण हांगासर जेजू कितें म्हणटा तुमी तुमच्या पातकां खातीर रडा. जशें थंयसर सांसुवां बाप्तिस्त म्हणालो, जेजू म्हणालो तुमचे पातक रडा आनी तुमची जिणी बदला आनी तुमी सर्गाराजार पावतल्यात. जर तर आमकां हे सांतां भक्तां बरी जावंक आसा तरी आमी रुदान करीचे. आमचे पयशे गेले म्हणून न्ही, आमचो जागो गेलो म्हणून न्ही, पूण आमी रुदान करीचे आमी पातकांत पडल्या म्हणून. आनी हेच खातीर हेंच रुदान आमी जर तर करता जाल्यार आमी ह्या सांतां भक्तां बरी जातल्या. तिसरें जावन आसा सादी बळी ती कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. सादें आनी बळेंपण आमी आमच्या जिवितांत रुथा केल्यार आमी देवाक मानता. जेन्ना आमी पळयता जर तर आमी सादी बळी जावन आसा, सादी बळी म्हळ्यार कितें. हांगासर सादी बळी म्हळ्यार आपलो अधिकार देवाच्या कामाक उपयोग करचो. आपलो अधिकार देवाच्या कामा खातीर आमी उपयोग करचो जावन आसा सादें आनी बळेंपण. पवित्र पुस्तका मारिफात आमी पळयता दाविदाच्या जिवितांत दावीद एक राय जावन आसल्यार जेन्ना ताणें ल्हानांतलें ल्हान पातक केलें तो देवा मुखार उबे रावना, बगर देवा मुखार थंयसर सश्टांग प्रणाम करता आनी आपलें पातक रडटा आनी जायते दीस तो बेजाऱ्यान बसता. मुखार भोवनो निबणिनो सादें आनी बळेपण आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें जावन आसा. सलमोरायाक देवान थंयसर एक देणें विचारलें, ताणें थंयसर आस्त बुदीक जागो विचारुना, बगार जी जाणवाय देवाची आसा ती म्हजी जायची म्हणून ताणें विचारलें. आनी देवान सडीत रितीन प्रसन्न जावन ताका ताची जाणवाय दिली, बरें आनी वायट पारखुनची. ताच्या उपरांत ताका संवसारीक गिरेस्तकाय दिली. सादो आनी बळेपण आसलो मनीस देवाक मानूं वता. आज आमच्या जिवितांत आमी पळया आमच्या जिवितांत हेंच सादें आनी बळेपण आसा गे. लुसिफरा विशयांत आमी जायते फावटी आयकलां. लुसिफर थंयसर सर्व दिन ताका गर्व आसलो, अधिकार आसलो, सोबाय आसली आनी सगळें आसून ताचें
कितें अधिकार आसा तो देवा खातीर न्ही बघा सोंत कुशे खातीर तो करसीत आनी आपुणूय देव जावंक जाय आपूण देवाच्या त्या सिंहासनार बसून राजवडकी चलोवंक जाय म्हूण आशेता आनी उपरांत देव ताका एमकोणांत शेवटिता. आज आमच्या जिवितांत हेंच सादेपण ह्या बळेपण आसा की पळोवया. आमी आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना आमी कुटुंबांत सादीं जावन आसात गी या बळी जावन आसा गी म्हूण पारकिया. चवथी भाग जावन आसा देवाची खुशी करूंक बुकेतात ती कितली बागी ती दोशी जाताली. मुखार भोंवून न्ही भयणीनो जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी आमची खुशीच करूंक आशेता. जें कितें म्हाका खुशी आसा जें कितें म्हज्या मतेंत म्हाका आशा आसा तें हांव करता. दुसऱ्यांची पर्वा हांव करिना कित्याक हांवें ह्या संवसारांत संतोशान आसूंक जाय म्हजी खुशी जावंक जाय. हांगासर आमी लिसांव शिक्यांच्या जेजू थंयसर तो त्या गेत्सेमनी मळ्यांत कश्टून आसतना जेजू लागीं ती कश्ट रूख आसतना उपरांत तो देवा लागीं म्हणटा ही काल्स देवा तूं म्हजे तावन पयस व्हर. उपरांत इल्ल्या वेळा म्हणटा म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं. आनी जशें बापाची खुशी भूक कश्टाची खुशी हांगासर देवाची खुशी करची तितली सुलाभ न्ही. जावं बरो आमकां सर्वांक कळीत आसा जेन्ना देव आमचे तांव कितेंय आशेता जाल्यार ती खुशी करची सुलाभ न्ही. कित्याक आमी पळयता अब्राम ताच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक भोव कश्टलो. जेन्ना देवान म्हळें घे तुज्या पुताक तुवें मोग करच्या पुताक आनी वच त्या दोंगरार आनी ताका बली भेटय. आनी ही जावन आसली देवाची खुशी. पूण ही खुशी तो जाणा जावन तो भोव कश्टलो आनी दुखान भरलो. आमी पळयता तुज्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक ताका भोव कश्ट जाले. आनी दुसरे रितीन आमी पळयता मोयचेक तेन्ना देवान थंयसर एक मिसांव दिलें. मोयचे म्हणलो म्हाका हें जायना कित्याक तुजी खुशी करूंक म्हाका जायना. कित्याक हांव पयल्या सुवातेर एक पातकी जावन आसा हांवें एकल्याचो जीव काडला. दुसऱ्या सुवातेर म्हाका उलोवंक कळीत ना. हांवें कशें फाऱ्या वराया मुखार वचून उलोवचें म्हाका उलोवंक कळीत ना अशें तो म्हणटा देवा तुजी खुशी करूंक म्हाका जायना. आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर जोना प्रावादे विशयांत तो म्हणलो देवाची खुशी करूंक म्हाका मोन ना हांव करिना. पूण देवाची खुशी करूंक उपरांत ताणें मेट काडलें आनी ते वर्तेज मनीस जावंक पावले. आज आमी सर्गाराजा वचोंक जाय जाल्यार हीच देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक आसा. पांचव्या रितीन आमी पळयता पांचवी भाग जावन आसा दया दाखयतात ती कितली बागी दया तांकां मेळटली. जो मनीस दुसऱ्यां खातीर दया दाखयता ताका दया पाटी मेळटली. जेन्ना जेजू एक ओपारीन सांगता एकल्या मनशाचें कितें दिर्वें आसलें सगळ्या थंयसर रीण आसलें एकलो धनी तें फारीक करता या धनी तो माफ करता. पूण हो रीणकारी जेन्ना पाटी वता आसतना ताका आनी एकलो मेळटा तशें तो इल्लेशे पयशे मात ताणें काणगेल्ले तो ताका धरता आनी बंद्यान घालता. जशें दया त्या पयल्याच्या मनशाक मेळिल्ली तीच दया ताणें दुसऱ्याक दिवंक ना. आज आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी दया दाखयता गे. जावं बरो आमचे शेजारची कश्टान आसात आमी चिंतचे आसा आमकां कित्याक पडून गेला आमी कित्याक तांच्या कुटुंबांत मेतेर जायचे म्हणून आमी बसता गी या तांकां दया दाखोवन तांचे थंय आसले कश्ट परिहार करूंक आमी पळयता. जर तर आमी करता जाल्यार आमी जेजू मारिफात सरकार वचून पावतल्या. सवय जावन आसा नितळ मनसची कितली बागी तांकां देव पळोवंक मेळटालो. मुगाळ भोंवून न्ही भयणीनो जर तर आमकां देवाक पळोवंक जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आमचें काळीज नितळ जावंक जाय. जावं बरो आमचीं उतरां नितळ आसात आमी चिंतून उलयता जावं बरो बरें उलयता सगळ्यांक आमी फटयता पूण आमचें काळीज देव मात्र जाणा. ह्या काळजांत कितलें खोटेपण आसा कितलें नालिसाय आसा तें देव मात जाणा. हांगासर जेजू तुज्या उतरां विशयान उलयना तुज्या उतरां कितलीं बरीं म्हणना बघा तुमच्या मनां कितलीं बरीं तुमची नितळ मनाची कितलीं बागी तांकां देव पळोवंक मेळटालो. आज आमच्या मतींत आमी कितें चिंता जावं पुरो द्वेश राग मोसोर दुसऱ्या विशयांत हगें दुसऱ्यांक नास करची चिंतना आज आमच्या मतींत आमी आठवून आसा गे. जर तर आठवून वचोन जाल्यार आमी देवा लागीं बोगसणे जोडया. सातवी भाग जावन आसा समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटाले. आमी समाधाना खातीर वावुरता गे. सान फ्रांसीस असिसी ताच्या जिवितांत समाधाना विशयांत तो चिंतना करता. आमच्या जिवितांत आमी समाधान हाडटा गे. जावं पुरो आमी दुसऱ्यांचे खबरो उलयता कुटुंबा मदें आमी चड वाद विवाद करता एकाक आनेकल्याक आमी थंयसर रागान पेटशें करता या आपटून घालता. अशें आसतना हांगासर जेजू म्हणटा जर तर तुमकां सर्गार वचोंक जाय जाल्यार खबरो सांगचे सोडा एकामेक आपटून घालचे सोडा बघा समाधाना खातीर वावुरा.
जर तर इगर्जेंत तुमकां इल्लेशे कश्ट आसा जाल्यार तुमी ते इगर्जेंत समाधान हाडूंक वावुरा विभजन न्हय. हांगासर आमी पळयता जर तर सांतां भक्तां सांगता आमी आसूंक जाय जाल्यार आमी समाधानाची मनशां जावंक जाय. 8वें जावन आसा निती पासून दगदणी भोगतात ती कितली बागी. सर्गींचें राज तांचें जावन आसा. 11ची बाग भोव गरजेची जावन आसा. निती खातीर थंयसर दगदणी भोगता ती कितली बागी. आमच्या जिवितांत जावंक बरो इल्लेशे कश्ट आयलेस आमी त्या कश्टांत धांवूंक पळयता. जर तर आमी क्रिस्तांव जावन आसतना आमकां इल्लेशे कश्ट चडीत म्हणल्यार जावंक बरो थोडीं क्रिस्तांव समाज सोडून वचोंक पळयतात. आज आमच्या जिवितांत आमी कितें करता. जर तर इगर्ज आज चडीत जावन आसा कित्याक ती इगर्ज त्या मार्तिनाच्या रगता वयर बांदून आसा. जायते जाणांनी आपलें जिविताचें रगत वारोवन ही इगर्ज बांदल्या. त्या देखून जावं बरो हर एक कंपनी कितें आयले जावं बरो 100-150 वर्सां उपरांत ते नपयस जाले. व्हडले राय आसले तेय ना जाले. पूण आज इगर्ज फाटल्या 2020 वर्सां जावन थंयसर शाश्वत रितीन बाळून आसा आनी की मुखार वेताले. कित्याक त्या कश्टांत आसलेल्या मनशांनी ती इगर्ज बांदल्या. त्या तांच्या रगतांत ती इगर्ज बांदल्या. आज आमच्या जिवितांत आमी सर्गार वचूंक जाय जाल्यार आमी जेजू खातीर दगदणी सोसूंक आसा. जेजू खातीर आमी कस सोसूंक आसा. तेन्ना मात्र आमी सर्गार वचूंक पावतल्या. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आज आमकां सर्वांक ही आशा आसूंक जाय. जर तर आमकां सर्गा वचूंक आसा जाल्यार आमी व्हडले शिकवण आयकुची गरज ना. हे व्हडले बूक वाचचे गरज ना. हे व्हडल्या विशयेंत सल्ला सुचना घेवची गरज ना. जर तर आमी पवित्र पुस्तक घेता आनी हे भागी ते 8 भागी आमी नियाळ करता जाल्यार जेजू म्हणटा ते कितल्याकी पुरो तुका सर्गा वचोंक. आनी ह्या 8 भागी वयर आमी नियाळ करता आसतना आमकां एक दीस ह्या सांतां भक्तां सांगता एक जावंक देव कृपा लाबोवन दी म्हणून मागया. आमचो बाबार्थ ह्या वेळा उसवारया. सतमंता देवाक सर्पदला बापाक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र मारिगेर सबवलो आमकां मरीदान जल्मलो पोंस पिलाता ताणें कसुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे सामन्यांतलो परतून जेवण जालो सर्गा सोडलो सर्पदूतारा देव शेवची बसला ते तांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करून तो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तों एकतार पत्कांचे बक्षणे जेवण कोण ससनचे जिवीत आमेन. सर्गींच्या आमच्या मोगळा बापा ह्या वेळार ही मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. ही मागणी दायेन तूं आयक आनी आमचे गुरसो तूं फारी कर. बापा पवित्र सेवेच्या वडिलांक आमी तुका समर्पिता. तांकां तुवें दिल्ले मिसांव जबाबदारेन तांणी करतना तांणी तांच्या आदर्श जिणे मरिफात सर लोकांक देगे बरी जावंक तांकां आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. बापा आयक आमचे मागणे. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी वायटा सांपडून आसें तांच्या मोतीक उजवाड दी. तांणी जबाबदारेन सर लोकांच्या आनी गांवच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आमची सर कुटुंबां तुका आज समर्पिता. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत तुवें शिकयलेलीं सतां आमच्या कुटुंबांनी आमी पाळूंक आनी आमची कुटुंबां बागेवंत कुटुंबां सारकीं करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आमच्या युवाजनांनी संवसाराच्या वडण्यांक कुशलकायेक बली जायनासें तांकां राख आनी क्रिस्ती मावल्या प्रकार जियोवंक हेरांक आदर्श जावंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येयल्यांक तूं सांबाळ. मरण पावल्यांक ससनाचो विशव लाभय. जायतीं जाणां निराशी जाल्यांत जायत्यांक काम ना जेवंक आनी न्हेसोवंक ना. ह्या कर्गांतल्या आमकां निवार म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. हांगासर हजार जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी भगेनपणाची जिणी जियोवंक आनी तुजी खुशी जारी करूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. सर्गींच्या आमच्या मोगळा बापा ही सर मागणी तुका आमी भेटयता. आमच्या खासगी इरादे तशेंच आमचे कुटुंबाचे गरजो तुका आमी भेटयता. हे आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. देवी गायना D11 पेज 42. स्वीकार कर मोगळ बापा
आमकां सर्पितां तुका उंड्या वयना सवे ने तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देणी देवून आयला ते पोरी नितळ निर्मळ मोनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागीं मारून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जन्मणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जायते बंद केलें आनी अमर जिविताक पावयलें ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनाती करतात म्हणून आमी सतमानता आनी तांचे पसूत तुका दिन वाचून हो यज्ञ तुका समर्पिता ताचे विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां बरी जावन मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या आवयसो सर्गींच्या जेरुसलेमाचो आज करता आमी उत्सवाचो दाबाजो थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयणीचो ससना गसता वाकणेचो ताळो पळयोन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सभेचो आमी तुजी आसक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उसवाडान सोलोन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावोंक शेकी फुडें सरता धांवां धांवी आनी समेस्त तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच जावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता Povit, 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 dărbaran so serves portu. Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय. Ulsăgin tuka jay Servestorace navieta taka jay Ulsăgin tuka jay Ulsăgin tuka jay Ulsăgin tuka jay Ulsăgin tuka jay. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सोंसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हणें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पणची.
तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो ती आपली सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्ज नव्यान सस्ने कराराचें रगत, पातकांचें बगसोने मेलशाक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसो तें वरवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतला आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पौल सर्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्म बरो सोदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाची माय सांगाती सांसुजती सोपती बगेन दंडुता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेन म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्पर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोय आसूं. माय मागो सोगूट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची श्री संसाराचे पाप करता ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुजे भितर आमकां फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सौम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजे खाण दी आमकां. उंडो सर्गी सोदी सौम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकां सर जावन आसा, भासायल्या गांवाक पयान करता. तुज्या दारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रिकां सर
मागता तुझ्या आधारार पातयेता तुझी ससाय मागता सोम्या आमी समेस्तकल्या दी तूं विशेव आमकां कोस्टोन सोलवून गेल्या वास्ता लाभय शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा वासायल्या गांवाक पयान करता तुझ्या आधारार पातयेता तुझी ससाय मागता हत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मुगळा तूं जेजू भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पातयेतां खरोच हजर आसाय म्हण हांव पातयेतां हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साथ दितली आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो तूं न्हू म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें जेजू तुजे दावन केदीस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवे तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष प्रीत काळजान आमी वंदीत हांव सर्गार आमकां शेवन रावलेल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांक जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मुगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शिकी तुज्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव जावं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान बसत मागया सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रस्त्यांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकेच्या तंतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोखती मेटां काडची तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमे मरिफात आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी सोम्याचो उजवो हात मुचेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी सोम्याक स्तुती जावं वर्तें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गान जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी भोव मोगाचे न्हू फाल्यां नोव्हेंबराची 2 तारीख आल मांवांचें फेस्त सरलेल्या सर मालगाड्यांचो उडास करचो दीस
देखून एका वराचें मीस आसतलें उडासदोरा फाल्यां मिसाची त्या सवां सगळीं आमी वाचून सांगची ना मेल्ल्यांक खातीर आमी दिल्लीं मिसां सगळीं वाचून सांगचे ना बगार तांची पट्टी आमी कंप्युटराचेर या तुमच्या टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर तुमी धांवची तुमी पळयतल्यात आनी तातूंत तुमी दिल्लीं मिसांची नांवां तीं आसतलीं आनी तुमी दिल्लीं मिसां सगळीं हांगासर आमी भेटयतले हांगासर 9 जण याजक आसात 9 याजक 9 मिसां मात दवरतलीं उरलेलीं मिसां सगळीं आमच्या मिसां गांवांत असले याजकां बसत प्रायवंत याजकां बसत इतर याजकां लागीं आमी दान दितले तर म्हाका न्हू फाल्यांचो दीस आमी आमच्या सरलेल्या मालगाड्या बसत मागोवंक आमी समर्पीत करया.